आमच्या मोगाळ भावा पिटराच्या अकालिक मरणाते दुख पावच्या पतीन जिन्नी दू पर्ल आवय सेलेस्तीन आणि त्या बादीन पिटराच्या भावा भयणीनो कुटुंबदारानो मोगाच्यानो आज आमच्या भावाक आमी आदेवस मागला। आज आमचो भाव पिटर आमचे संगी ना पण ताची निर्जीव कूड मात्र हांगासर आसा आनी थोड्याच तेंपान ही निर्जीव कूड आमी निकेपाच्या जाग्याक व्हरतल्या आनी आमच्या भावाक निकेपितल्या। उपरांत आमच्या भावाचो उगडास मात्र आमचो भाव कुडीन साव निर्जीव कुडीन साव आमकां पळोवंक मेळचें ना। मगाण भाव भयणीनो, आमच्या फिरगजेंत भाव पिटराचे ह्या वर्सा 15वें मरण। आदल्या वर्सा आमच्या फिरगजेंत 22 जाणां मरण पावल्लीं। फकत 280 कुटुंबांच्या आमच्या फिरगजेंत घडयेन इतली मरणां जाताना एका रितीचे दूख खंत बेसाराय आनीक मरणा मुखार एका रितीचे असहायकपण एक फिरगस कुटुंब जावं आमकां सगळ्यांक भोगता। आनी आयच्या दिसा ह्या वळेरींत भाव पिटर सरवला। फाटल्या दिसांनी आमच्याच गांवांत जावं पुरो हसनांत लागीं 25 वयर खाळसागात जावन आमचे भाव भयणी तरणाटी 45 वर्साच्या सकयली जायतीं जाणां मरण पावलीं असून जायतीं जाणां खाळसागात जावन मरण पावते आसात। आनी ह्या सगळ्या संदर्भार आमच्या खाळसा मदीं जायतीं सवालां उपजतात। मरणा मुखार आमी असहायक जाता। आज ताका फाल्यां म्हाका म्हणलें चिंतप जायते फावटी आमकां दोसता आनी ह्या चिंतपातावन भायर येवंक मरणाच्या मिस्तेरांतावन सुकारी मारूंक आमकां कोणायकी साथ दिना। देखून मगाळ भाव भयणीनो, आमच्या भावा पिटराचें मरण मरणाचो मिस्तेर समजून घेवंक आमच्याच मरणाक एक बरी तयारी करूंक एक अवकाश कशें आमी समजून घेतलें जाल्यार खंडीत की घडीत देवाच्या कुशे प्रमाणे स्विकार करूंक आनी खलतीमान घालूंक आमकां फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांक आनी प्रत्येक रितीन पिटरच्या लक्षिल्या भाव भयणी खंडीत जावन 7 दीस जातले। आबा लागीं नातो विचारी लागलो, आबा तूं कित्याक बऱ्या मरणा खातीर मागताय? तुवें बऱ्या भलायके खातीर मागाचे। आब नातवाक साप दिवन म्हणालो, जो कोण बऱ्या भलायके खातीर मागता तो ह्या संवसारी जिविताच्या सुखाक आनी संतोषाक आशेता, पण जो कोण बऱ्या मरणाच्या कुरपेक आशेता तो सासनीक जिविताक आशेता। बऱ्या मरणाच्या कुरपेक मागचे एक भोव आपुरबायेचे चिंतप। जायतीं जाणां आमी उलयता आसतना पिडीस आसूंक पुरो, खटल्यार आसूंक असली पुरो, जायते बडी अशे मनशां आसा, देवान म्हाका एक बऱ्या मरणाची कुरपा दिल्यार पुरो, वा म्हाका एक बरें मरण मेळ्ळ्यार पुरो। हांव चिंता पिटराच्या निमाण्या घडये हे चिंतप ताच्या जिणयेंत उठोवन दिसतालें, देवान म्हाका एक बरें मरण दिल्यार पुरो म्हणलें चिंतप। बऱ्या मरणाक मागचो व्यक्ती खंडीत जावन हांव देवा सरशी वचोंक तयार आसा, देवा संगी एक जावंक तयार आसा। देवा विणें म्हज्या जिणयेक कांयच अर्थ ना, देवा विणें म्हजें जिवीत असंपूर्ण म्हणलें चिंतप व्यक्त करता मात्र न्हय, त्या मरणाक देवा संगी एक जावं तो आशेता। देखून मगाण भाव भयणीनो, बऱ्या मरणाक आनी बऱ्या मरणाच्या कुरपे बसत मागचे भोव गरजेचे। जिवंत आसलेले आमी हर एक घडये हो एक उडास कडून आमकांय बरें मरण दी देवा म्हणून मागचे आनी त्या मरणाक तयार जावचे।
कंडिसांव एक बुवा पुरबायची करणी मुळे आमी समजून घेवया. आमचो पात्रोन सांत सुसे मरतल्यांचो शारोती, पेट्रन ऑफ डाईंग वा पेट्रन ऑफ हॅपी डेथ. आमकां जेप्प फिरगसकारांक कंडिसावन सांत सुसे मस्त लागी. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या भोंवतणी खंयसर पळयलें जाल्यार सांत सुसेक समर्पली गर्ज, सांत सुसेक समर्पिल्ली सेमिनरी संस्थे आनी ह्या सर्वा मदें आसा निकेपाची सुवात. कंडिसावन सांत सुसे जिवंत आसलेल्यांक मरतल्यांक रगता मात्र न्हय सर्गींच्या रासाक व्हरून पावोवंक आदार जाता म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. सांत सुसेक समर्पिल्ल्या ह्या इगर्जेंत ल्हानबोड जाल्ल्या मनीस पिटराक बऱ्या मरणाची कृपा कंडिसावन मेळ्ळ्या. बरें मरण मेळ्ळां म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. फाटल्या थोड्याच दिसांनी तो आस्पत्रेंत आपल्या पिडे वरवीं कसतात आसतना ताच्या निमाणे घडये भोव शांतपणान आपणो सोत्मो ताणें देवाक समर्पण दिलो. आमी ताका भेट करूंक गेल्लो आनी ह्या संदर्भार ताच्या कस्ता विशयन जावं कितेंच ताणें म्हणलेलें ना. इतलेंच सांगलें, म्हजे पासत मागा फादो, म्हजी भलायकी बरी जावं. तितलें सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याच विशयन आपणाच्या कस्ता विशयन जावं आपणाच्या दुखी विशयन जावं ताणें सांगलेलें ना. देखून खावपाक येता सांत सुसेची मजत कंडिसावन आमच्या बाबा पिटरा थंय आसली आनी एक बरें मरण, शांतपणाचें मरण तो परच्या शनवारा दीस मेलो. सांत सुसेक मरतल्यांचो शारती म्हणून आमी आपयता. बऱ्या मरणाचो पात्रोन म्हणून कित्याक म्हणटात? कारण इतलींच, सुसे मरयेच्या आनी जेसूच्या हातांत मरण पावलो असो एक चिंतप आसा. आनी जो मनीस जेसूच्या आनी मरयेच्या सांगातपणान मरता ताका विशेष कृपा लाभल्या म्हणून एक पातयेनी. ताचे बराबर सांत सुसे एक सतेवंत आनी नितीवंत मनीस. देखून जेसूच्या आनी मरयेच्या हातांत मरण पावल्लो सांत सुसे खंडिसावन एक भागी मनीस आनी ताका एक समाधानाचें मरण फावो जाल्लें, बरें मरण फावो जाल्लें. आनी जेसूच्या आनी मरयेच्या हातांत मरण पावल्लो सुसे बऱ्या कृपेन मरण पावलो म्हणलें एक चिंतप आसा. देखून सांत सुसेक बऱ्या मरणाचो शारोती, बऱ्या मरणा खातीर जायते पडी ताचे लागीं मागचे जायतीं सणां पाळून आयल्यात. अजून तो मरतल्यांचो शारोती जावन सबार सणांक कुमो करता. बऱ्या मरणाचे नियम, फॉर्मुला फॉर हॅपी डेथ कितें आसा? सांत सुसेच्या त्या चिंतपांत अशें बरोवन घालां. देवाच्या आनी सोम्याच्या सेवेंत करशिल्लें जिवीत, पेल्याच्या सेवेंत करशिल्लें जिवीत, दोनूच संगती थंयसर सांगल्या फॉर्मुला फॉर हॅपी डेथ. देवाच्या आनी सोम्याच्या मिसावांत करशिल्लें एक जिवीत आनी पेल्याच्या सेवेंत आनी पेल्याच्या गरजांत करशिल्लें एक जिवीत. आमच्या भावा पिटराचें जिवीत पळयलें जाल्यार कंडिसावन हे सगळे संगती ताचे जिणयेन नीस म्हणले बरी म्हाका भोगता. कशें सुसे मरण पावता आसतना मरी सुसे सांगत आसली गी, तशेंच आमचो भाव मरच्या त्या घडीता वेळार सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता आपणाचो जीव ताणें समर्पण दिलो. सकडांक कोणाक भेट करूंक जाय आसली, सकडांनी तांची भेट केली. कुटुंबाची सगळी सांगात आसली आनी ह्या कुटुंबाच्या सांगातपणांतच आपणाचो जीव ताणें सोम्याक समर्पण दिलो. आनी दुसरें जावन सेवेचें जिवीत, दयाळ करणी ह्या आमच्या भावा पिटराच्या जिणयेंत उठोवन दिसता म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. गरजेवंतांक खाण तयार करचें वा आपल्या दिसपडत्या ग्रासा मुखांतर हजारो लोकांक ताणें साहित्या क्षणाक वाडला, पियोंक दिला, जेवण दिला. ही एक ताच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर करची करणी जाल्यार ह्या मुखांतर एक दयाळ करणे मुखांतर ताणें कंठीस जावन एक आमच्या मदें व्हडलो एक उडास सोन गेला म्हणून कंठीस जावन आमी सांगीत. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आमचो भाव पिटर एका बऱ्या मरणाच्या कुरपेन मेला मात्र न्हय, ताका
देवान जायतें बरें पोवन करूंक एक अवकाश दिलो पेल्याच्या सेवेंत करसूंक ताका अवकाश दिलो आनी ताचें तें हो अवकाश बऱ्या रितीन गळशे म्हणल्यार कांय सदभाव ना हेचे पयलें वाचप आमी आयकलें जाल्यार संपावल आमकां सांगता संवसारी आसलेलो तंबू मोडून वता सर्गींचे बिडार तयार जाता ससनाच्या बिडारांत आमकां सगळ्यांक वचोंक आसा हातांनी बांदीन आसलेलो एक जागो हातांनी बांदीन आसलेलें एक घर देवान आमकां सगळ्यांक फावो केला आनी आमचो भाव पिटर आपल्या मरणा मुखांतर सर्गींच्या रासाक ह्या हातांनी बांदीन आसलेल्या त्या गांवांक त्या रावळ्याराक तो पावला आनी थंयसर देव ताका ससनाची सुख फावो करूं दी म्हणून आमी मागया हेच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर एक नदर आमी गुंडायली जाल्यार परत 300 उतरां आमकां लग्ती जातात आनी आमच्या भावाच्या जिणेक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिले हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियेवंक दिले निमाणी झडती ह्या दोनूच संगती विशयांत जाता म्हणलें आमी आयकता करसून थोडी संगती थंयसर सांगल्यात पण आमच्या बाबाच्या जिणयेक लग्ती जावनशे हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिले हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियेवंक दिले हांवें सांगलें बरी दिसपडत्यांक रासा मुखांतर केटरिंगाचे वा बिझनेस करून समार सणांक दादोशी केला मरणाच्या पयले समार सणांक हांगासर याशक आसात आमी सांगता उलयता आसतना पिटरा विशयन तांणी सांगलें इतलेंच एक बरो मनीस तबल्याच्या गोरसांक पावसो कितें ताचें काम आसा तें बऱ्या रितीन करतलो उण्या तरेन बरें जेवण साहित्य सणांक ताणें दिला आनी हेंच तसो व्हडलो गुण पयशा फाटल्यान तो बिलकुल नातलो ताची बिल्लां कांय एका वर्सा उपरांत आयलेली आसा कांय उणें कर म्हूण सांगल्यार नंतर म्हणालो तुमीच बरें आहा फादर कितले अमावंट सांगचे ही जावन आसलेली ताची कालेती आनी त्या खातीर खंडिसांव उदार मन आसो सबार सणांक ताणें जेवण रांदलां वाडला मात न्ही सबार संभ्रमाक ताणें आदार दिला गरजे मताक ताच्या तांकी प्रमाणे गुटान ताणें कुमो केल्या सबार सणाक आमकां कळीत आसा घरच्यांक फिरगजेन साव फिरगजे भायर साव ह्या भोंवतणी आज हांगासर इतलें यासक आसा जाल्यार हाच्या फाटल्यान इतलेंच आमकां समजता सबार सणाक ताच्या वावरा मुखांतर ताच्या त्या केटरिंगाच्या बिझनेसा मुखांतर सबार सणांक ताणें कुमो केल्या उदार मनान तो पावला देखून आयच्या वांचेलांची पुत्रां खंडिसांव आमच्या भावाक तिलक्ती जातात हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिले हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियेवंक दिले म्हज्या ती ल्हान भावा भयण्याक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देखून जेजूची उतरां हे ह्या म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेला न्हू संवसाराच्या आरंभातावन तयार करून दवरला तें दायज तुमचें जावन घेया आज आमच्या बाबाक तस्सो जेजू ह्याच उतरांनी सर्गींच्या रासान स्विकार करूं दी बऱ्या कामाक ताच्या सर्गींचें इनाम दिवं दी इतलेंच ताका सांगूं दी बाबा पिटर ये म्हज्या बापाचो आशिर्वाद तुवें घेतलाय आनी संवसाराच्या आरंभातावन तुका तयार करून दवरल्या त्या निवासांत ससनाक तो बिडार कर खंडिसांव ही उतरां ताका आयकूंक मेळटली आयकूंक मेळों दीत म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया आनी आमच्या भावाक ससनाची शांती आमी मागया ह्या कालीक मरणा वरवीं दुखीस जाल्ल्या पतीन जिन्नी दुपल आनीक आवय सेलेस्तीन बाय भाव भयणी हांगासर आसात तांचे पसत आमी प्रत्येक रितीन मागया बरती 1 वर्स 2 म्हयन्या पयले पिटराचो पाप्पा देवादीन जाल्लो आज एका वर्सा उपरांत 1 वर्स 2 म्हयने जाले म्हूण हांव चिंता आज परत तांच्या घरान एक मरण बापूय आनी पूत सांगता ही 2 मरणां ह्या घरांत जालीं परतें दूख 2 जाणां बळादी खांबे ह्या कुटुंबाचे वेगळ्या सरान मरणा मुखांत पयस वेता आसतना खंडिसांव दूख भोगता स्विकार करूंक ही आमच्या भावां भयणी पासून आमी मागया देव तांकां आदार दिवं दी आनी तांचें जिवीत धैर्यान फुडें व्हरूंक आदार दिवं दी मरण कोणायकी सुकोवंक जायना म्हूण आमी इतलेंच सांगीत देवाच्या कुशेक आमी खलतीमान घालूंक आसा आनी ताणें दिल्लें जिवीत बऱ्या रितीन जियोवंक एक दीस आमकांय वचोंक आसा आमचो भाव फुडें गेला आमी फाटल्यान वचोंक आसतले हेच ह्या मरणाचो संदेश परत दुखीस जाल्ल्या कुटुंबा पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया देव ह्या कश्टांच्या वेळार
तांकां आदार दिवली. फुडल्या दिसांनी आमी सगळीं तांच्या सांगात आसल्या आज इतली जाणां हांगासर आमी आयल्या कुटुंबाक भेट दिल्या. आज मरण जाल्ल्या उपरांत ह्या कुटुंबाचो आमी उडास दवरया. 7 दीस जाल्यार एका हप्त्या उपरांत परत आमी भेट दिवया, तांकां बसोवया आनी आमच्या मागण्याचो आदार आमी दिवया. ह्या मुखांतर आमी तांच्या संगत आसा, तांच्या कस्तांत आमी वांटेली आसता आनी आमी आमच्या मागण्याचो आदार दिता आसतना खंडिसांव तांकां देव आदार दितलो, बसयतलो. सांगत आमी मागया. सस्नाचो विशय दिता येसमिया आनी निरंतर प्रकाशाचेर फुगोवन दी. समाधानांत आत्मविशय घेवन दी. आमीन.